नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे कार्यावळींत। इश्टानो, आयज आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दीस। संवसारांत अनेक भाशा आसात आणि प्रत्येकाक आपले भाशेचो अभिमान आसता। भाषा हे अभिव्यक्तीचें एक माध्यम। भाशे वरवीं आमी व्यक्त जातात। भाशे वरवीं आमी आमचे विचार दुसरे मेरेन पावयतात। भाशे वरवीं आमी दुसऱ्यांचे विचार समजून घेतात। आणि भाशा नाशिल्ली जाल्यार आमचे मदीं संवाद जावचो नाशिल्लो, कसलेंच कम्युनिकेशन जावचें नाशिल्लें। ताका लागून भाशा ही खूब म्हत्वाची। जेन्ना आमी भाशा म्हत्वाची म्हणटा तेन्ना संवसारांत वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्यो वेगळ्यो भाशा आसात। दरेक जो समूह आसा, दरेक जो चोमो आसा, भुगोलीक नदरेन जावं, संस्कृतीक नदरेन जावं वा हेर कसले नदरेन जावं, तांकां आपली स्वताची एक स्वतंत्र संस्कृताय आसता, स्वताची एक अभिव्यक्तीची एक भास आसता। आमी गोंयचे बद्दल जेन्ना विचार करतात तेन्ना आमची मायभास कोंकणी। कोंकणी मायभास आनी कोंकणी भास जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना आमकां हाच्या वांगडा खूब हेर गजाली याद जातात, हेर गजाली एकठांय येतात। सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ही मायभास जिका आज गोंय सरकारान राज्यभाशेचो दर्जो दिला, ही एका संघर्शांतल्यान निर्माण जाल्या। ताच्या फाटल्यान खुबसो संघर्श आसा। हेर अनेक भाशा आसा जांकां संघर्श करचो पडलो ना, त्यो आपसूच वाडत रावल्यो, व्हड जायत रावल्यो। पूण कोंकणी खातीर लोकांक अक्षरशा रस्त्यार जेवचें पडलां, हुतात्मे जावचें पडलें। ताका लागून कोंकणी मनशाक आपले भाशेचो इल्लो चडूच अभिमान, आनी तो अभिमान आसप स्वाभावीक। कारण हें झूज सुरू जाल्लें साहित्य अकादमीन कोंकणीक भास म्हणून मान्यताय दिवची हाचे कडल्यान 70च्या दशकांत ही मान्यताय मेळ्ळी। उपरांत 80च्या दशकांत आमी पळयलें गोवा स्टेटहूड म्हळ्यार गोंय राज्य आनी गोंयची राज्यभास हाचे खातीर व्हडलें जाल्लें तें आंदोलन, 555 दिसांचें आंदोलन। ह्या आंदोलनान आख्खें गोंय धवळून उडयलें आनी तातूंतल्यान आमची एक भाशीक अस्मिता, गोवा म्हळ्यार गोंय हें कोंकणी भाशीक अस्मितेचें राज्य अशें सगळ्याक सर्वमान्य जालें। कोंकणी भास करन्सी नोटीर पावली आनी आयज गोंयकार अभिमानान सांगतात कोंकणी आमची भास। एका तेंपार पुर्तुगेज तेंपार कोंकणी उलयतल्यांक हिणसायताले, ही सर्वंटाची भास, किर्याताची भास असो ताजेर शिक्को मारताले। आयज गोंयचो तरणाटो अभिमानान ती आपली भास म्हणून मिरयता। ही जेन्ना भास म्हणून आमी मिरयतात तेन्ना इंडिविज्युअला वांगडा म्हणजे व्यक्ती वांगडा संस्थांचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसता। कोंकणी जगची, फुलची आनी ती सगळे मेरेन पावची हाच्या खातीर संघटना कार्यरत आसात। हातूंतल्यो मुखेल संघटना म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ आनी दुसरी आमकां दिसता गोंयांत दालगाद कोंकणी अकादेमी। आयज ह्या दिसाच्या निमतान आमच्या वांगडा भासाभास करूंक आयल्यांत कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेशा सिंगबाळ, तुमकां येवकार। आनी दालगाद कोंकणी अकादेमीचे बाब विन्सी क्वाद्रूस। विन्सी बाब, तुमकांय येवकार। पयले सुवातेर जेन्ना आमी मायभास म्हणटात आनी आयची जर आमची परिस्थिती पळयत, कोंकणीची दशा कशी आसा, दिशा खंयचे वटेन वता हाचेर जेन्ना विचार करतात तेन्ना म्हाका सगळ्यांत पयलीं अन्वेशा तुका विचारीन दिसता की ह्या मातृभाशा दिसाचें गोंयकारां खातीर कितें रेलेवन्स, कितें संदर्भ आसा? देव बरें करूं शैलीन भाई। आयज जेन्ना आमी मायभास म्हणटा तेन्ना म्हाका सुरवातेकूच एक स्पश्टकरण दिसता की आमी खूब पयलींच्यान म्हाका दिसता मायभास म्हळ्यार आवयची भास अशे तरेनूच घेत आयल्यात। पूण आयज जेन्ना आमी एका ग्लोबल वातावरणान जगतात आनी खूब म्हणजे लोकांचे दिवप घेवप म्हणून हांव जाता, अशा वेळार आपल्या वाठारांतली, आपल्या भोंवतणची जी भास आसा ती मायभास अशे तरेन आमी घेवपाक जाय। आमची आवयची भास घडये वेगळी आसपाक शकता, पूण जंय हांव रावतां, जंय म्हाका स्वाभावीकपणान म्हज्या कानार जी भास पडटा ती भास म्हजी आवय भास अशे तरेन हांव तरी ताका आयच्या दिसा पळयतां। आनी हांव एकूच खूब ल्हान उदाहरण दिवन स्पश्ट करपाक सोदता की कितें आवय भासेचें रेलेवन्स कितें। म्हजो भाचो तो शाळेन गेलो आनी शाळेन वचून आयलो आनी आपल्या आवय कडेन झगडपाक लागलो। म्हणटका आवयन विचारलें कितें जालें शाळेन, तर ताणें सांगलें की म्हाका म्हज्या टिचरीन चित्र दाखयलें आनी मुयेचें चित्र दाखयलें आनी म्हाका सांगलें ही एंट म्हणून। आपणे तिका सांगलें ही एंट न्ही, मूय।
तिणें म्हाका सांगलें ना ती मूय न्ही ती एंट. म्हणटकर म्हज्या नंडेन ताका म्हळें अरे ती मूय आनी तिका इंग्लिशीन एंट म्हणटात. सो ताणें म्हळें की आपूण चुकलो, आपूण चुकूना, आपणें मूय म्हळ्या. सो म्हाका दिसता आमी घरांतूच आमच्या भुरग्यांक मूय तरी फुडले आमी ताका काको, मेमे आनी कुतू ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन मागीर तो हळू हळू एका अशा पावण्यार पावता जंय ताका तो कुत्रो तें नुस्तें हें सगळें कळपाक लागता. पूण म्हाका दिसता भुरग्याची स्वाभावीक म्हणजे तो घरान जेन्ना स्वाभावीक तरेन एक भास उलयता ती भास ताका लागींची दिसता आनी त्या खातीर त्या मायभाशेचें जें म्हत्व आसा तें घरांतल्यान जें सुरू जालां तें मुखार वचून तिगोवपाचें एक खूब व्हडली जबाबदारी आमचेर आसा. आनी आयच्या दिसा हांव इतलेंच म्हणन की ती जबाबदारी फक्त पालकांनी किंवा घरच्यांनी न्ही जाल्यार सगळ्या स्तराचेर आमी ती सांबाळपाची आनी ती मुखार व्हरपाची गरज आसा. विन्सी बाब, तुज्या मतान कितें रेलेवन्स आमच्या आयच्या मातृभाशा किंवा मायभास दिसाचें? आवय भास म्हणल्यार कितें? आवय भास म्हणल्यार जी भास आमी घरांतल्यान सुरवात करता. अशें म्हणटात की आवय भास ही आवयच्या कुसव्यांतल्यान भुरग्या मेरेन पावता. जेन्ना ती आवयच्या कुसव्यांतल्यान भुरग्या मेरेन पावता तेन्ना तो जेन्ना पयलें उतर आपल्या तोंडांतल्यान भायर काडटा तें आवय भाशेंतल्यान आसता. म्हणटकच आमच्या कुटुंबांनी म्हळ्यार गोंयच्या कुटुंबांनी वो कोंकणांत रावपी कुटुंबांनी एटलिस्ट जे भुरगे आवयच्या तोंडांत आवयक आपल्या प्रतिसाद दिता ती आपले भाशेंतल्यान दिता. अशा भाशेचो उद्धार जाता जाता भुरगें वाडटा तें खंय आपटता जाल्यार ताका रोखडेंच म्हणटा आवय गे म्हणजे आवयक उलो मारप, आवयक आपले भाशेंतल्यान उलो मारप. हें आजून चालू आसा. आतां आमी ग्लोबलायज्ड संवसारांत जियेता म्हणून इंग्लिशीचो आमचेर जायतो प्रभाव आसा. हो प्रभाव कित्या खातीर आयलो हें स्वाभावीक आसा. आमकां दिसता इंग्लीश ही पोटाची भास म्हणून आमी इंग्लीश शिकूंक जाय. पूण इंग्लीश शिकूंक जाय जाल्यार आमी कोंकणी मारूंक जाय? म्हाका तरी दिसना. कोंकणी मारून इंग्लिशींतल्यान सगळो वेव्हार करप म्हणल्यार आमी आमचें अस्तित्व नपयत करप, आमची आयडेंटिटी काडून उडोवप. जर आमी कोंकणी उलयना जाल्यार आमी गोंयकार थारतले काय कितें? आमी जेन्ना खंयसरूय वयता तेन्ना आमी कोंकणींतल्यान उलयल्यारूच आमी गोंयकार म्हणून आमकां दुसरो पळयतलो म्हणटा. म्हणून आवय भाशेक राखप, आवय भाशेक सांबाळप आनीक आवय भास आमी आमच्या चालत्या जिवितांत वापरप होच आयच्या दिसाक तरी म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आमी जेन्ना आयज आंतरराष्ट्रीय आवय भास दीस मनयता जाल्यार हेंच म्हत्व आमच्या लोकांक पटोवन दिवपा खातीर आनी ह्याच म्हत्वान आमी आमचे भाशेची राखण करपाक जाय आनीक आमची भास सांबाळून ती मुखावयले पिळगे मेरेन राखून दवरपाक जाय. मुखावेले पिळगे मेरेन राखून दवरपाक जाय ही एक खरी म्हत्वाची गजाल. पूण सद्याचें जर तूं गोंयान चित्र पळयत जाल्यार आमकां दिसता की गोंयकारांची संख्या हांगा उणी जायत चल्ल्या. हेर कडले लोक हांगा येवन स्थायीक जावंक लागल्या. तुमी खंयच्याय रस्त्यार पणजेच्या मडगांवच्या किंवा खंयच्याय आमच्या शारांतल्या रस्त्यार जर भोंवत आमकां कोंकणी उलयल्ली आयकूंकूच मेळनात. आमकां मेळटा ते खंयचे तरी हिंदी वा हेर खंयचे तरी सावथ इंडियन, चडशी हिंदी. म्हणजे जशें मेट्रोपॉलिटन सिटी भितर जालां मुंबय सारक्या शहरा भितर इवन बेंगलोर सारक्या शारा भितर, शारी वाठारांत हांव म्हणटा, गांवगिऱ्या वाठारांनी न्हय, थंय हेर भाशेचें आक्रमण जाल्लें दिसता मायभाशेचेर. तेन्ना दुसरी गजाल आमकां लक्षांत घेवंक जाय की गोंयचे खुबशे लोक गोंय सोडून भायर गेल्यात. तर अशा वेळार ही आमची मायभास, ही आमची आवय भास तिगोवन दवरप, ती वेव्हारांतली भास करप हें एक व्हडलें चॅलेंज आसा. अन्वेशा, तुज्या मतान हें चॅलेंज आमी कशें स्विकारूं शकतात किंवा कशें पेलूं शकतात? हांव पुरायपणान सहमत ना की कोंकणी भास ना जावपाक लागल्या वा भायल्यान जे लोक येतात तांकां लागून कोंकणीचेर कितें आक्रमण जालां. हांव उरफाटें म्हणन की जे भायल्यान लोक येतात ते सगळ्यान पयलीं हांगा कोंकणी शिकतात. म्हळ्यार कोणी घेयात तुमी, भाजीवालो धरून भुसाऱ्याच्या दुकानाचेर आशिल्लो मनीस धरा किंवा कोणी धरात. हालींचेंच उदाहरण दिता. हांव आधार कार्ड सेंटरान गेल्लें म्हज्या आधार कार्डाचे नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर हें करपाक आनी थंय जो मनीस आशिल्लो ताका कळ्ळें की हांव कोंकणी भाशा मंडळाचें मनीस. ताणें म्हाका पयलो प्रश्न केलो, मॅडम जी मुझे कोंकणी सीखना है,
कौन मुझे सिखा सकता है, क्या आप मुझे मदत कर सकते हैं. सो अशें अजिबात ना की कोंकणीचेर आक्रमण जालां. मुळात हांव म्हणत की जर कोणी खंयच्यानूय येता आनी तो जर गोंयांत सरमिसळ जाता ताची आनी तो जर गोंयची संस्कृताय भास आपणायता जाल्यार म्हाका दिसता आमी आडावंक शकनात किंवा कायद्यानूय आमी कोणाक पयस करपाक शकनात. पूण एकूच गजाल आमी करपाक जाय जी आमी करपाक जाय. आमकां संवय जाल्या आज आमी हॉटेलांत वतात आनी वेटर गोंयचो आसूं खंयचो आसूं आमी हिंदीन सुरू करतात. दुकानार वतात आमी आनी आमी म्हणजे सहज जाता आमचें तें. ना हांव तुका तेच म्हणटा की इट इज नॉट दॅट ते उलयता म्हणजे आमी गोंयकार तांचे कडेन हिंदी उलयता. सो आमचो प्रयत्न जावपाक जाय. खूबदां अशें जालां की हालींच आमी कुद्रेमुख गेल्ली, थंय आमी हिंदी उलयताली. अकस्मात एकटो आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुमी कोंकणी मनीस काय म्हणून. म्हणटकर कोंकणी मनीस खूब रोखडो आयडेंटिफाय जाता, घडये आमचे उलोवपाची तरा आसत किंवा हें आसत. सो म्हाका दिसता कोंकणी, जशें विन्सी बाबानूय म्हळें की कोंकणी ही आमची आयडेंटिटी. मागीर आमी कपड्या वयल्यान गोंयकार वळखुचे ना किंवा आनी हेर गजाली वयल्यान वळखुचे ना, कोंकणी वयल्यान वळखतले. सो म्हाका दिसता जे मायग्रेशन जाता किंवा हें जाता हाचो आमी खंय तरी फायदो करपाक जाय. आनी हांव एकूच ल्हानशें गजाल सांगपाक सोदता की आमी जी शणै गोंयबाब कथामाळ कोंकणी भाशा मंडळ करता, वास्को जेन्ना वतात तेन्ना वास्कोच्या भुरग्यांची एक वेगळे तरेची कोंकणी आमकां आयकुपाक मेळटा, जी आज आमी आपणायल्या, एक्सेप्ट केल्या. आमी तांकां सांगनात अरे ही शुद्ध कोंकणी, ही अशुद्ध कोंकणी. ह्यो गजाली थोड्योश्यो आमच्या तकलेंतल्यान पयस करून मागीर म्हणजे शुद्ध आनी ह्या सगळ्या गजाली कडेन मागीर येवंक शकता. पूण ते ज्या तरेन कोंकणीन आपणायतात आमी तांकां तितलेच एक्सेप्ट करपाक जाय आनी मागीर म्हाका दिसता कोंकणीच्या हांव म्हणन उदरगतीन तांचो आस्पाव करून दिवपाक जाय. बरोबर, कारण शुद्ध सारकी उलोवप, ग्रामॅटिकली बरी उलोवप हो सेकंडरी एस्पेक्ट. पयलीं उलोवपाचो तरी यत्न जावंक जाय. विन्सी बाब, तुमकां दिसता हें जाता, घडटा व्हडल्या प्रमाणांत गोंयांत? आमी गोंयकार जाका आपूण गोंयकार म्हणून स्वाभिमान ना, ते गोंयकार जायते फावटी चुको करता. आमी बाजारांत वता, आतां अन्वेशा म्हणटाले ते भशेन आमी त्या वेपारकारा कडेन हिंदीन उलयता. कित्याक गरज पडटा ताचे कडेन हिंदीन उलोवपाक? हांव म्हणटा हांव पयलीं तेजे कडेन कोंकणीन उलयता. कोंकणीन जर तेजे कडेन हांव उलयलो जाल्यार तो म्हाका कोंकणींतल्यान जाप दिता आनी म्हाका समजता. जेन्ना ताका कोंकणी कळना तेन्ना हांवें हिंदी सुरवात करची, हे वेगळी गजाल. पूण आमी चुकता. आमी तेजे कडेन हिंदी उलयता आनी हिंदींतल्यान तेजे कडल्यान जाप एक्सपेक्ट करता. अशें कित्या खातीर दिसता आमकां? आमी जर आमच्या भाशेचो अभिमान बाळगिता जाल्यार दुसरो आमकां पळयता तेन्ना आमी गोंयकार म्हूण पळयता. आमी जर दुसरे भाशेंतल्यान उलयता जाल्यार आमी गोंयकार हें ताका खबर आसना आनी तो मागीर एक तर इंग्लिशींतल्यान आमचे कडेन प्रश्न करता, नाजाल्यार हिंदींतल्यान प्रश्न करता, वो आमची भासाभास ते भाशेंतल्यान जाता. हांव जेन्ना कांय वर्सां फाटीं वलांगिनी गेल्लो, वलांगिनी म्हणजे हो तमीळ देश, तमीळ राष्ट्र, थंय आमची कोंकणी कोणाक समजतली अशी अपेक्षा पासून नासली. पूण म्हजें कुटुंब घेवन हांव जेन्ना चलता आमी भासाभास करीत वताले. कोण तरी एकटो धांवत आयलो आनी अरे बाबा तुमी खंय वयता आनी हॉटेल खंय घेतला? हांव अजब जालो ताका पळोवन. मागीर तो आपूण सांगपाक लागलो आपूण जायते फावटी गोंया येवपी पूण तमिलाचो, पूण बरी कोंकणी उलयता. सो आमचे कोंकणी भाशेक लागून ताणें आमकां पाचारले आनी मागीर फुडले 2 दीस थंय आमी रावले तेन्ना ताणें आमकां खूब सहकार्य केलें. जेन्ना लोकां मदीं गर्दी आसताली, खंय कशें वयचें, इगर्जेंत केन्ना खंय मिसां आसता तें सांगलें. ही गोंयकाराची अभिमान बाळगुपा सारकी गजाल. आतां मायभाशेची जतन करपाची जेन्ना गजाल येता तेन्ना आमी कितें करपाक जाय? आमी हेजे दालगात कोंकणी अकादमी कोंकणीची रोमी लिपींतल्यान खूब आमचे वेव्हार करता. वाचप स्पर्धा करता, बरोवपाची स्पर्धा करता, बरोवपाचें सत्रां घेता. तेन्ना आमी त्या वेळार फक्त क्रिस्तांव लोक आमचे दालगात कोंकणी अकादमी कडेन येता अशें ना. हिंदू, मुस्लीम आनी नॉन गोवन पासून आमच्या कार्यांनी भाग घेता आनी ते कोंकणी उलोवपाचो प्रयत्न करता, कोंकणी शिकपाचो प्रयत्न करता. अशें करता आसतना तांकां अडचण आसा तरी पासून आमी जेन्ना कोंकणींतल्यान सगळो वेव्हार करता, आख्खी कार्यावळ आमी कोंकणींतल्यान करता तेन्ना तांकां नाइलाजान आमचे कडेन कोंकणी उलोवची पडटा आनी मागीर कार्यावळ सोंपतकच तांकां सांगचें पडटा आमी कोंकणी आनीक बरे तरेन शिकूंक शकता. हें तुजें सांगणें सारकें म्हणजे एक्टिविटीज पयलीं आमी उलयले ते वेव्हारांतली चालंत रस्त्यार कितें चलता. हाजे उपरांत येस आमकां उलोवचेंच पडटलें की एक्टिविटीज म्हणजे तुमी संस्थात्मक स्तराचेर
कसल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात ती भास पॉप्युलर करपा खातीर. विन्सी बाबान एक बरो पॉयंट केलो तो म्हळ्यार तो म्हणटा समाजांतल्या सगळ्या स्तरांतले आनी गोंयकार न्हय आशिल्ले ते सुद्दां लोक आमचे कडेन आयज आमच्या कार्यावळींनी येतात, कोंकणी शिकपाचो यत्न करतात. अन्वेषणूय पयलीं तेंच सांगिल्लें की खूब जाण ताका विचारतात कोंकणी आमी कशी शिकूं शकतात. संस्थात्मक नदरेन कोंकणी भाशा मंडळी एक व्हड आनी खूब पोरणी संस्था आनी कोंकणी भाशा मंडळ कितलींशींच वर्सां जालीं कोंकणीचो वावर करीत आसा, कोंकणीचो प्रचार प्रसार कसो जावचो हाच्या खातीर कार्यरत आसा. आतां हालींच तांणी कोंकणी भाशा मंडळान जे उमेदवार आसात आनी पॉलिटिकल पार्टीज आसात तांकां एक एप्लिकेशन म्हळ्यार एक मागणें सादर केल्लें. त्या मागण्यांतल्यान तांणी म्हणिल्लें की कोंकणीची सेवा किंवा कोंकणीचो वावर करच्या खातीर राजकारण्यांनी कितें करपाक जाय आनी गोंयांत कोंकणी तिगून उरच्या खातीर राजकारण्यांनी कशे तरेची भुमिका घेवंक जाय. अन्वेषा तूं सांगशीत ताजे बद्दल काय म्हाका? हय, जशें तुमी म्हळें की 1962 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळाची स्थापना जाली आनी तेन्नाच्यान कोंकणी भाशा मंडळ वेगवेगळ्या स्तराचेर वावर करत आसा. पूण मुखेलपणान आमी सुरवातीक म्हणजे जेन्ना कोंकणीचे टेक्स्ट बूक पाठ्यपुस्तकां नाशिल्लीं म्हणया किंवा सरकारी स्तराचेर कोंकणी तशी चालीक लागून नाशिल्ली तेन्नाच्यान मंडळ वावर करत आसा. आनी उपरांत जेन्ना राजभास कायदो चालीक लागलो म्हणजे तो 1987 वर्सा जेन्ना पारीत जालो ताचे उपरांत एक अपेक्षा आशिल्ली की आतां सरकार ज्यो संघटना काम करतात कोंकणी खातीर तांच्या हातान हात घालून काम करतल्यो. पूण तशें जावंक ना आनी खूब स्तरांचेर आमकां खंय खंय दिसता की सरकारान ज्या गतीन काम करपाक जाय आशिल्लें तें काम चालीक लागलें ना. राजभास कायदोच जर आमी घेतलो जाल्यार हो कायदो चालीक लागूंक ना अशातली गजाल ना. उदयबाब भेंब्रे हांच्या अध्यक्षते खाला एक सब कमिटी स्थापन जाल्ली ह्या कायद्या खाला आनी उदयबाबाच्या त्या समितीन खूब बरी सजेशन्स म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी जे आसा तांकां ट्रेनिंग दिवपा संबंधान म्हणया किंवा टर्मिनॉलॉजीज तयार करपाच्या संबंधान खूब बऱ्यो सुचोवण्यो सरकाराक केल्ल्यो ज्यो हळू हळू सुरू जाल्यो. म्हणजे 2012 वर्सा मनोहर पर्रीकारांच्या सरकारान प्रकाशबाब वज्रीकार हांकां संचालक केले आनी त्यो सुरू जाल्यो पूण ताका गती मेळूना. आनी फाटल्या 5 वर्सां तर हांव म्हणन की कोंकणी विशीं पुरायपणान अनास्था म्हणजे कांयच काम जायना. शिक्षण संचालनालया कडेन आज कितलेशेच अर्ज पडिल्ले आसात कोंकणी शाळा सुरू करपा खातीर पूण त्यो शाळा सुरू जायना आनी शिक्षण खातें म्हणटा की ना म्हऱ्यान मराठी शाळा आसा म्हणटकर तांचें परमिशन तुमी हाडा. सो अशा तरेच्यो गजाली आमच्या नदरेक पडत आसा आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळाक दिसलें की आतां जें नवें सरकार जातलें 10 मार्चाक त्या सरकारान तरी कोंकणी खातीर आपलो वावर करचो आनी आमी राजभास कायदो शिक्षण भास संस्कृताय संस्था आनी कांय म्हत्वाचे दीस म्हळ्यार आमकां जशें वदोळी सांगलें की कोंकणी राजभास जाली म्हणूनच गोंय घटक राज्य जालें वेगळें राज्य उरलें आनी हें सरकार स्थापन जालें म्हणटकर घटक राज्य दीस अस्मिताय दीस राजभास दीस हे सरकारी पातळीचेर मनोवपाकूच जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी हो जो जाहीरनामो आसा किंवा हें जें मागणी पत्र आसा तें सगळ्या आमी राजकीय पक्षांक दिला राज्यपालाकूय भेटयला. आनी एकूच गजाल हांव वदोळच्या हाच्या वयल्यान मुजरत सांगपाक सोदतां की आमकां आयज कोंकणी भाशा मंडळान खूब जाण फोन करतात की आमकां कोंकणी शिकपाक जाय. आमी तांकां खुबदां विचारतात तुमचें प्रयोजन कितें कित्याक कोंकणी शिकपाक जाय सहज काय कितें. खूब जाण आमकां सांगतात की ना नोकरे कडेन पावतकर जो क्लॉज आसा की कोंकणी ज्ञान सक्तीचें आनी हे फोन करपी बरे बरे दोतोर आसतात म्हणजे एक्सपर्ट्स असतात वेगवेगळ्या खात्यान आतां जे इंटरव्यू दितले अशे लोक असतात. सो हो जो एक नेम आसा आमच्या हातून क्लॉज आसा त्या क्लॉजाक लागून आज खूब जाण कोंकणी शिकतात. म्हणटकर सरकारी पातळीचेर म्हणया किंवा प्रशासन पातळीचेर जर कांय गजाली सुरळीतपणान जाल्यो जाल्यार कोंकणी तिगून उरपाच्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता खूब म्हणजे एक सशक्त पावल मुखार वतलें. आनी जशें हांवें म्हळें की आज संघर्शाचो काळ ना. आज आमकां सरकारा कडेन झगडचें पडूंक जायना. सरकाराक कळपाक जाय की हे ताची आतां जबाबदारी आनी सरकारान आमच्या सारकेल्या संस्थां बरोबर म्हाका दिसता एकठांय येवन काम करपाची खूब गरज आसा. हे तुवें गोंयच्या बद्दल आमी उलयले कित्याक पूण म्हाका एक दुसरो एक प्रश्न आसा की कोंकणी आमी फक्त गोंया पुरती मर्यादीत दवरूं शकना. कोंकणी ही एक जागतीक भास जाल्या. आमचे गोंयकार वा मेंगलोर रावपी लोक किंवा केरळा रावपी लोक किंवा महाराष्ट्रांतले खुबशे लोक जे कोंकणी उलयतात ते संवसारभर पातळ्यार आयज कोंकणी 5 लिपयांनी बरयतात. म्हाका दिसता अशी एक युनीक भास जी 5 लिपयांनी बरयता आनी म्हाका दिसता संवसारांतली आनी खंयचीच भास इतल्या लिपयांनी बरयनात. खूब फावट आरोप जाता की ह्यो लिपयो आमकां तोडटात काय जोडटात हाजेर वाद जाता हाजेर चर्चा जाता. हाचेर वावरूय खूब चल्ला की सगळ्या लिपयांतल्या लोकांक एके कडेन कशें हाडप आनी हाजेर भरपूर एक्सचेंज प्रोग्रामूय जाता. विन्सी बाब
आमी जेन्ना पळयणारी हें सुरू केल्लें आमचे वेब पोर्टल तेन्ना तूंय ताचो आमच्या वांगडी आशिल्लो, ह्या वावरांत तूंय आशिल्लो. तुजें मत कितें? ह्यो भासो ह्यो लिपयो आमकां एकामेका पासून पयस व्हरतात काय आमकां त्यो लागीं हाडटात आनी ह्यो लागीं कश्यो हाडप एकामेकांक? आमी विविधतायेंत एकवट मानता. पांचूय लिपी आनी पांचूय लिपयांचो जर विकास जालो जाल्यार आमचे कोंकणीचें बळगें खूब वाडूंक शकता. आतां पांचूय लिपी कश्यो एकठांय जातल्यो? कांय जाणांचें मत आसा की आमी खंयची तरी एक लिपी धरची आनी सगळ्या लिपयांनी ते लिपी कडेन समरस जावचें. पूण तें शक्य ना. कित्याक शक्य ना? आतां आमच्या गोंयाचीच गजाल घेवया. आमच्या गोंयांत रोमन स्क्रिप्ट आनी देवनागरी स्क्रिप्ट वापरतात. जे लोक रोमन स्क्रिप्ट वापरता तांकां देवनागरी वाचूंकूय कळटा. तांच्यान वाचूंक जायना आनी तांच्यान ती शिकूंकूय जायना. ते सरळ ते देवनागरी लिपीक नाकारतात म्हणल्यार उपकारता. हाचो अर्थ तांणी कोंकणी नाकारली अशें जायना. बिलकूल न्ही. तांकां जर देवनागरी कळना आनी ते रोमी लिपीन बरोवपाक सोदता, वाचपाक सोदता, ओस आपली संस्कृताय रोमी लिपींतल्यान मुखार व्हरूंक सोदता जाल्यार तांकां ती मान्यताय आसपाक जाय. आनी ही मान्यताय आसपा खातीर सरकारान हाका तेंको दिवपाक जाय. राजभास कायद्यांत फक्त देवनागरी म्हणली म्हणून रोमी लिपीच्या चाळवणदारांक आनी रोमी लिपीच्या वाचप्यांक आनी बरोवप्यांक खूब दुख्ख जालें. पूण तें दुख्ख अशें आंदोलनांत मुदार बदल्लें ना. पूण सवकासायेन ताचेर वावर सुरू जालो. हें म्हाका दिसता देवनागरी जे वापरतात तांणी रोमी लिपीकूय आपल्या सांगाताक घेवन मुखार वचूंक जाय. नाजाल्यार ते दुखतात आनी तांकां आपल्याक खंय तरी भायर आयल्यात, कोंकणीच्याच समाजान भायर आयल्यात अशें दिसता. त्या खातीर रोमी लिपीच्या फुडाऱ्यांनी थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राच्या नांवान सगळ्या पक्षांक, राजकीय पक्षांक एक निवेदन दिलें की राजभास कायद्यांत रोमी लिपीकूय जागो दिवचो. ताचेर कितें जालें ही गजाल वेगळी. पूण तांची मागणी रोमी लिपीकूय देवनागरी बरोबर घेवन वचचें आनी दोनी जर लिपी गोंयांत बरोबर गेल्यो जाल्यार कोंकणीचें बळगें वाडटलें. ना जाल्यार आमी विभागलेले समाज कशे जावन पडटले आनी हें दुख्ख मागीर खंय तरी आमकां मारक पुडू येता. हे जे रोमी लिपी कडेन लोक आसा ते लोक सवका इंग्लिशी कडेन बदलतले आनी मागीर तांकां आपले भाशेची आपले लिपयेचें व्हडपण सोडून ते इंग्लीश मनीस जावंक पावतले. हें आमी आडोवपाक जाय आनी हें आडोवपा खातीर देवनागरी कडेन आसलेल्या लोकांनी तांकां आपले बरोबर घेवन मुखार म्हाका वचूंक जस्ट जाय. एकूच गजाल जोडपाक जाय फक्त. खुबदां कितें जाता आनी ते इग्नोरन्सांतल्यानूय जाता की आमी लिपयांचे जे हे आसा म्हणजे वेगवेगळे लिपयो आसा ताका केन्ना केन्ना धार्मीक जोड दिता की अमूक धर्माचे किंवा अमूक जातीचे लोक बाबा अमूक लिपी वापरता. म्हाका दिसता ते तशें ना. म्हणजे एक सादें जर उदाहरण आमी घेतलें न्ही जाल्यार आज कितलेशेच विद्यार्थी आसात जे MA पातळी मेरेन आनी ताच्या मुखार वचून कोंकणींतल्यान शिक्षण घेतात ते वेगवेगळ्या धर्मांतले आसा. कोंकणी भाशा मंडळ जेन्ना आमी इनामां फावो करतात ह्या भुरग्यांक तेन्ना आमच्या लक्षांत येतात की म्हणजे हिंदूच बाबा पयलो येता किंवा अमुकूच जातींतलो धर्मांतलो येता अशें ना. सगळे तरेचे लोक रोमी जावं किंवा देवनागरी तांणी जशें म्हळें की सगळ्या लिपयांनी जे आसात ते वेगवेगळे तरेचे लोक आसात. म्हणटकर लिपयेचो हे खंयच संदर्भ खंयच धर्मा कडेन केन्नाच जोडचो न्ही इतलेंच म्हाका जावचो फक्त न्ही दिसता. बरोबर आनी तो प्रदेशा कडेन जावचो न्ही. कित्याक कोंकणी भाशे एकठांय हाडचे खातीर आमकां पूल बांदपाची गरज आसा. आमकां आमचे भितर संवाद घडोवपाची गरज आसा. तुवें जशी रोमी म्हणली तशी आमकां मेंगलोराक कन्नड बरयल्ली दिसता, मल्याळम केरला मेरेन आसा आनी कांयश्या कर्नाटकाच्या केरलाच्या वाठारांनी फार्सीन उलयता. पूण ग्लोबल कोंकणी जेन्ना आमी म्हणटात संवसारभरची कोंकणी आसता तिचो आवाज कोंकणींतल्यानूच येता. तो काळजांतल्यान तो कोंकणींतल्यानूच येता. ताका लिपी लागना. आमी आतां उलयता ते उलोवपाक कांय लिपीचें बंधन नासता. देखून अशे खुबशे प्रयोग चल्ल्यात की एकामेकाच्यो ज्यो लिपी आसात तांचें लिप्यांतर जावचें. फॉर एग्जाम्पल आतां गोंयांतूच अशें जालां जी रोमी जी कोंकणी सुरवातीक जी जाल्ली ताचेर खूब ती पुर्तुगेजीचो अभाव आशिल्लो. फॉर एग्जाम्पल एक्स जेन्ना बरयता आमी ते श वाचता. त्या सद्याच्या जनरेशनांतल्या भुरग्यांक वाचप त्रास जाता कित्याक ताच्या उपरांत ताच्या मतान तो प्रोनावन्सिएशन हें एक्स.
पूण हांव ताचे परस फुडें वता का आमी पुस्तकां छापतात, आमी कवितांची पुस्तकां छापतात, कादंबऱ्यो छापतात, कथा संग्रह छापतात, वैचारीक लेख छापतात. ही पुस्तकां वेगळ्या वेगळ्या लिपयेंतल्यान आसात आनी तांचे जर लिप्यांतर जायत एकामेका भितर जाल्यार ताचो बरो संवाद आमचे भितर जावं शकता. पूण आमी जेन्ना आतां तीग जाणां उलयता आमकां कांयच लिपीचें बंधन लागना, आमकां कसलेंच बंधन लागना. आमकां फक्त खबर आसता आमी कोंकणींतल्यान एकामेका कडेन संवाद करतात. सो जेन्ना आमी फुडारा कडेन पळयतात, फुडल्या जनरेशना कडेन, तेन्ना आमचे कडेन जें साहित्य निर्मणी जाता खंयच्याय लिपयेंतल्यान जावं तें खुबशें सकस आसप गरजेचें. फक्त अर्द वरा भितर आमकां ही चर्चा सोंपोवची पडटा. म्हाका सांगा, हें सकस साहित्य निर्माण जावप कितलें गरजेचें लोकां मेरेन कोंकणी पावपा खातीर? म्हजो एक मुद्दो उरलो. आतां हांव सांगतालो त्या प्रमाणे जेन्ना नोकरेक कोंकणी सक्तीची केल्या आनी सक्तीची केल्या म्हणटकीर थंयसर ती देवनागरी वापरची पडटा. देवनागरींतल्यान प्रस्न दिवचे पडटा, देवनागरींतल्यान जापो दिवचे पडटा. कांय वेळा जो परीक्षक आसा तो देवनागरींतल्यान बरोवपाक सांगता आनी हें बरोवप क्रिस्तांव समाजांतल्या भुरग्यांक कळना. कित्याक लागून तें शिक्षण एक फावटी 10वी 12वी जाले उपरांत त्या देवनागरी कडल्यान पयस जाल्ले आसता. म्हणून तांकां हो प्रश्न आडखळीचो थारता आनी म्हणून कांय फावटी हो राजभास कायदो त्या लोकांक मारेकार पडटा आनी क्रिस्तांव लोक व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर जेन्ना आज कोंकणी सक्तीची जाल्या थंय पावपा खातीर अडचणीचे थारता आनी ते त्या इंटरव्यूवाक नापास जाता. म्हाका दिसता हाजेर आमी विचार करचो, हाजेर विचार जावंकूच जाय आनी चडांत चड हो जो गॅप आसा तो आमी कसो भरून काडटले हाजेर आमकां विचार जावंक जाय. एक्युजेशन्स करप, एकामेकाचेर आरोप करप हें खूब सोंपें आसता आनी आमच्या कोंकणी चळवळीन खुबशें पळयलांय बी. आमचे इंटरनल जे डिफरन्सीस आसतात ताचेर आमचे चड खुबशी शक्ती आमची ताचेर गेल्या रादर दॅन कन्स्ट्रक्टीव एकठांय सगळ्यांक हाडून कितें काम करच्या परस. ही एक दुखाची गजाल. पूण म्हाका दिसता जे न्यू जनरेशन आसा, अन्वेशा तुमचें जें जनरेशन आसा, ती सगळी जे वाद आसात ते कुशीक सारून एक कोंकणीच्या सर्वांगीण विकासा खातीर कितें तरी पावलां उबारतली. म्हाका तुजो कन्क्लुडींग रिमार्क जाय आनी मागीर विन्सी बाबा कडेन ह्या मायभाशेचें जे रेलेवन्स आसा ताचेर फक्त एक मिनट. ना निश्चितूच जशें हांवें म्हळें की आतां संघर्शाचो काळ सोंपपाक जाय आनी आमी विधायक कामा कडेनूच मुखार वचपाक जाय. आनी एक म्हत्वाची गजाल जी आमकां करचीच पडटली ती म्हळ्यार तंत्रगिन्यानाच्या आदारान आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार कोंकणी कशी टिकतली हें आमकां पळोवपाची गरज आसा. कित्याक आमी भासां बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना टॅक्नॉलॉजीची आपली एक भास आसा, कोडिंग म्हणया किंवा हेर टॅक्निकल ज्यो भासो आसात थंय कोंकणी पावपाची गरज आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळूच न्ही सगळ्योच संस्था आनी जे आयचे कोंकणीचे तरणाटे आसा तांकां हें होलमलां आनी देखून ते ह्या नदरेंतल्यान वावर करपाक लागल्यात. मागीर आज कोंकणी तुमकां युट्यूबार दिसतली, कोंकणी सोशल मिडियान दिसतली. आंतरराष्ट्रीय आवय भास दीस जावपाचें कारण कितें? जेन्ना भारत स्वतंत्र जाले 1947 वर्साक तेन्ना भारत आनी पाकिस्तान अशे दोन देश जाले. उर्दू भाशा असली आनी बांगला भास असली. जेन्ना बांगला भाशेक मान्यताय मेळपाक जाय आसली जाल्यार ते तेन्नाच्या युनिवर्सिटी विद्यार्थ्यांनी खूब चळवळ केली. हो अभिमानाची गजाल. ही गजाल कोंकणी मनशांनी बाळगुपाची गरज आसा आनी कोंकणी मनीस जर ही अभिमानाची गजाल बाळगितलो जाल्यार लिपी आनी आमचो संस्कृतीक जो विभाचार आसा तो मनांतल्यान काडून एकवटान मुखार गेल्यारूच कोंकणी भास आमी बरे भाशेन तिगोवंक शकतले आनी तिचो उद्धार करूंक शकतले. थँक्यू. देव बरें करूं. दिनवास तुमकां. दोगांय जाणां तुमी येवन हाचेर आमी भासाभास केली. हो विशय खूब व्हडलो आनी जर आमी तर उलोवंक गरज तर तो विशय सोंपचो पूण आमकां काळाचें बंधन आसा, वेळेचें बंधन आसा. आमकां ही भासाभास, आमकां ही चर्चा हांगाच सोंपोवची पडटात. कोंकणी आमची भास आनी आयज आमी मनयतात आवय भास दीस. ताका लागून आमी खासा आमचे भितर आमचे मदीं आपयल्ले मानेस्त कोंकणी भाशा मंडळाचे दालगाद अकादमीचे तुमकां दोगांकूय दिनवास. भासाभास बरी रंगली. तुमी खंय सुचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.